सगळ्यांक नमस्कार. अनुपमा भट षड्रसा कुकिंग चॅनला पुरा जनाक स्वागत. हांगा पळय शीर लाय चंद पीसस कोन दवरल्याची बारी चंद दिसता खावच्याक तितले रुची. एक रिक्वेस्ट रेसिपी कट्ट कोन शीर कशें करचें म्हूण एक रिक्वेस्ट येयली म्हाका. ताका पळय हांव आतां एक व्हड कपान 1 कप कणवर उलाम काडटा. तुमी खंयचेय गळते काडयेत ग्लास की कप की पुरो ताजें काडल्या जाल्यार मागीर पळय ताका काजू बी आनी द्राक्ष काजू बी सन कट्ट कोन दवरता. मागीर मेन हाका शिरा आसचें तूप. हांव हांगा घरकडे केलेलें लायक गायचें तूप हांगा रेडी केलां. तुमकां खंयचें जाय तें तूप तुमगेल्या कसं आसा तें काडयेत. तूप आनी तूं मस्ट. आनी हाका जावका केसर घाल्यार भारी पुरबोळ येता. ऑप्शनल हें आसल्यार घालयेत ना जाल्यार कांय तोंदर ना. आतां हांव एक चिमटी केसर काडून ताका इतलें दुदां भितर तिंबत दवरता तें केसर. वॉर्म मिल्क तें चिके बेप्पू दूद म्हणटा पळय बेप्पू दुदां भितर तें तिंबत घालता. तें तिंबो तेन्ना कलर लायक सोडटा. हांगा हांव तें 1 कप काडला न्हय तेच कपान 1.5 कप कट्ट कोन शीर करचें जाल्यार 1.5 कप उदक घालता. 1.5 कप उदक हांगा रेडी कोन्न दवरला. थोडे जण दूद आनी घालता काय आमी घालनाची. आमी उदक घालून करचें. आतां हाका 4 व्हड चमच्यान 4 चमचे म्हळ्यार हांव 4 टेबल स्पून तूप काडटा. तूप आमगेलें खूश आशिल्लें तितलें चिकी उणी काडल्यार जाता. आनी थोडे चड जाय जाल्यार काडयत. कशी जाता आमगेलें कशें आसा आमगेलें अनुकूल तकीत. हांव हांगा 4 टेबल स्पून तूप काडटा. 4 टेबल स्पून करेक्ट जाता म्हळ्यार सादारण लागीं अर्द कपाल्याक जाता 4 टेबल स्पून म्हळ्यार. तूप चड घालें तितलें शीर भारी रूच जाता. आतां तूप तापलें कुडलें हांव ताका काजू बेनी द्राक्ष घालता. हें तांबडें करचें ना. हाजे ओटूचे आमी तो कांड दवरलो मेजर करून दवरलो पळय कणवर उलामूय ताजे ओटू घालच्यो. ते ताजे ओट्टू तांबडे जावन येता ते. आतां फस्ट हांव 1 मिनीट हॉड्डार दवरता तूप तापोवन ते रुलामा उंचाण लागचे कमी मिशा. मागीर इमिडियेट लो मिडियमार दवरून तो लायक कोन्न भाजून घेवका. शिरा टेस्ट आसचे रूल आंब भाजूच्या वयरी. रूल आंब लायक परफेक्ट भाजले वय म्हण जाल्यार तो शीर भारी परमळ जाता. एक 10 निमिश टायम वता ताका लायक गोल्डन कलर येवका शिराक. जाल्यार मात तो शीर लायक जाता आनी आमकां थापून पळय पीसस कट करका न्हू आमकां तशें जावका जाल्यार अशें लायक कोन्न भाजूका म्हळ्यार कितलें पुरबोळ येवका आनी गोल्डन ब्रावन कलर येवका. लायट ब्रावन गोल्डन कलर म्हणटा पळय त्या कलर येवका. तर एक 10 निमिश टायम पुणी वता ताका तशें पळय लायक कोन्न चिकी उज्जू सान कोरका सान कोन्न भाजूका. तशें हांव कसो केलां म्हळ्यार आमगेलें तें मेजरमेंटा उद्दा आसा पळय खंयच्या कपान आमी रूल आम काडला तेच कपान आमी तें उदक 2.5 ग्लास 1 ग्लासाक म्हळ्यार 1 कपाक 2.5 कप उदक हांव आनी एक गॅसार ते तापत दवरला. ता खतखत येवो. ते खतखत येयले कुडले ते रूल आम भाजून जाय तेलाक पुरबोळ येयलो लायक पुरबोळ येता तेन्ना ते खतखत येयले उदक आसा पळय थोडे थोडे करून घालचे. एक कपान घालना म्हळ्यार हातां उबे ना तशी खतखत उदक न्हू तें चिके जाग्रत करून होगूर अशें करून घालका. 2.5 कप उदक घालें आनी आतां उदक सानू असो सान आतां खतखत येयले उदक न्हू तांतूं शित्त तें लायक करून मिक्स करून घेवचें. ते पळय काजू बेनी द्राक्ष पळयाची ते रुलामा वटूची लायक ब्रावन कलर आयला हाका. आतां लायक करून मिक्स करचें. आतां तुमी म्हणटले आतां नेक्स्ट आनी हाका घालचें साखर. आतां तुमी म्हणटली मागीर साखर हेल्था चांग न्हय. आजकाल साखरे विशया भितर मस्त कॉन्शियस आसा पुरो जन साखर खावची लायक न्हय म्हणून. पण आतां म्हाका केसर आमी दुदान तिंबोवन दवरलेलें तें घालता आसा आनी लायक करून मिक्स करून चिको उज्ज सान करून धांकून शिजत दवरता. तेन्ना तें एक 5 निमिश भितर लायक करेक्ट शिजून येता. आतां लायक करून मिक्स करता. केसरा पुरबोळेच्या सूर जालो मिक्स करून धांकून दवरता. एक 2-3 निमिश भितर लायक शिजून येता तें. आमी साखरे विशयी उलयता आशिल्लीची साखर चांग न्हय म्हणून वय साखर चांग न्हय म्हाका गोत्तस जाल्यार आमी एक पंद घालका जाता. रुचीक साखर घालची पडटा आमकां तेन्ना घालका ना. गोड्डा शीर वय तशीच भार लायक जाता गोड्डा शिरा. हांव ताजी विडियो हाजे पयलीं पळोवन आमगेल्या यूट्यूब चॅनलार घालला तुमी चॅक कोरयात. आतां पळय साखर कितली घालका आमी ते 1 कप रूल आम काडलेले पळय तेच कपान तुमकां चडते गोड जावका म्हण जाल्यार 2 कप घालयत. चिक्की चापिशी जावका म्हण जाल्यार 1 कप घालयत. मिगेल मेजरमेंट 1 कपाक 1.5 कप साखर. हांव तेच कपान 1.5 कप साखर घालून लायक करून मिक्स करता. साखर घाले कुडले ते एक पंत आमकां पातळ जाल्या वरी दिसता जाल्यार एक 5-6 मिनीट चिकी सान उज्जार चाडले कुडले ते ताजीतले आट्टून सुकी जावन येता. चिक उज्ज सान कोरका आनी कंटिन्युअस मदें मदें चाळता राबोवका. तशी एक 5 निमिश चाळटना आमी घाल्लेलें तूप आसा पळयाची तें सोडूस उरतात सायडाक. तितले जाल्यार तो शीर जाल्लो म्हणल्यार पळयात.
आतां आमची पातळ दिसता आनी 1-2 निमिशान लायक सुकी जाता. मागीर आमी प्लेटार थापून जातरी निवतरी लायक पीसस जावन आमकां ते कट्ट करूं मेळटा. ते देखून ताजी कन्सिस्टन्सी पळया. आतां आमगेलो जायत येयलो शिरा. आतां लास्ट कसं असं स्वीट आमी कंच्याकय घालचे कसं मेन लास्ट घालचे एळापेटी. एळापेटीन घालीन अशें खंयचे स्वीट कंप्लीट जायना. आतां आमगेलें शीर कंप्लीट जालां हांगा हाका हांव एळापेटी घाली आनी हो पास लायक करून मिक्स केलें. अशें हांव एक व्हड वाट्याक तूप सारोन रेडी करून दवरला. एक चिमटी तूप सारयला पुरो म्हण आमगेले शिरा ऑलरेडी तूप आसा समाची. ते देखून एक चूर तूप ते मागीर आमी कटकून काडटना चंद जावन येवका न्हय ते खातीर ताका एक तूप सारोन हांगा रेडी करून दवरला. आतां पळय आमगेलें रुलाम शिरा रुलामाचे पळय कण्व रुलामा शिरा लायक सुके सुके जावन येयले. सायडा पुरो चिक्की तूप सूर जालें. आतां पळय हांव ते वाट्या भितर तूप सारोन दवरलेलें म्हणलें पळय तांतू भितर हें पुरो घालून घेता. हें कट्ट करचें शिरा चिक्के धाटू थापोवका तेन्ना त्या कुडकी चंद येताची आनी खावच्या एक नमने भुसभुशी जाता. शीर केन्नाय बॉम्बे रुलामा पशी कण्व रुलामा चांगू आमगे ते पुरो जनाक इश्ट. आतां गोड्डा शिरा ಬಗ್ಗೆ सांगला हांव तुमकां. ताजी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्सात दिता. तुमी बरें चॅक करा. तेवय तशीची भारी सुपर जाता भारी लायक जाता. तुमी दोनी शीर करून पळयाची गोड्डा शिरोय कराची हे साखरे शिरोय कराची. केन्ना आमकां आतां कसले बर्थडे आनी पुरो आसता आमी केक आनी कट करताची जाल्यार चेडवांक हें करून दिल्यार चेडवांक मस्त खूश जाता. पण आतां हांव पुराय खाण घेता. तशी आमगे ते गेस्ट येताची म्हण आमकां एडवान्स कळ्ळें वय म्हण जाल्यार ते भायले खाण आनी दवरचे बदलाक एक अर्द कप रुलाम घाल न्हू अशें शीर केल्लें वय म्हण जाल्यार खावच्याकय भारी रुची गेस्टांकय भारी खुशी जाता. आतां पळय ते पोळेरार घाल्यार चंद करून फ्लॅट करून चंद करून पातलान घेता हांव तेला एक स्मूथ करून घेवका एक दोंड्यान. ते दोंड्या तूप आनी सारोवचें गत ना. त्या म्हळ्यार ऑलरेडी आमगेले शिरा लायक तुपा पयश आसता. ते देखून हांव तूप आनी कांय सारयनी ताका लायक करून स्मूथ करून एकल्याक त्या वाट्या भितर स्प्रेड करून घेता. चिके पळय धाट थापला हांव हांगा जाय जाल्यार हाजे पशी व्हड वाट्टा थापूं येता जाल्यार पीसस धाट जाल्यार कट्ट करूंक चंद पळोवच्याकय भारी चंद दिसता. पळय आमगे लायक कट्ट करचे नमने शिरा पीसस करचे नमने शिरा हांगा रेडी जालो. आतां उनवून हें चिकेचे अर्द निवतर आमी पीसस करून घेवया. थोडे वेळ पण निवन जातर हांव मागीर कट करून काडला पळय हेचे हांगा लायक भारी रुचीची शीर हांगा रेडी जाला. तुमकां हो व्हिडिओ पुरो जनाक इश्ट जाला वय म्हण लागता. इश्ट जाला वय म्हण जाल्यार आमगेलें षड्रसा कुकिंग चॅनल पुरा जनाय सबस्क्रायब कराची आनी तुमगेले व्यूज कमेंट सेक्शनाक घालाची. सगळ्यांक धन्यवाद.